धवे क्लासींत दोतोर शिकच्या भुरग्यांक आनी तांकां दोतोर शिकोवच्या शिक्षकांक बाप विन्सीचे प्रणाम. एका विशेष मागण्या मुखांतर ही क्लास आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज आमी मागण्यांत गायलेली ही उतरां इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत सुरवेरस आमकां आयकूंक मेळटात. आदले क्लासींत प्रवाद्यांच्या आपोवण्या विशयांत आनी मिसांवां विशयांत आमी शिकल्या. प्रवाद्यांच्या पुस्तकाचें विंगडन कशें करचें तें आमी शिकल्या. उत्तराचे प्रवादी वा इस्रायलाचे प्रवादी कोण आनी दक्षिणाचे जुदाचे प्रवादी कोण म्हणून आमी जाणा जाल्या. आनी निमाणे क्लासींत आमोस प्रवादी आनी ताचो संदेश कितें ह्या विशयांत आमी जाणा जाल्या. आदले क्लासींत आमी शिकल्ल्या तशें इजाईया प्रवादीचो आयचे क्लासीचो संदेश जाणा जावच्याक आमी येदोळूच जाणा जाल्ल्यो गजाली आमकां कुमक करतात. पयल्यान पयलें इजाईया प्रवादीक देवान दक्षिणाचें राज वा जुदांत प्रवादपण करूंक आनी देवाची खुशी कळीत करूंक आपयलें. तें इजाईयाचें पुस्तकच आमकां स्पश्ट करता. इजाईया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 1 जुदाचे राय उजिया, जोताम, आहाज आनी हेजेकिया हांच्या काळार आमोजाच्या पुता इजाईयान जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं देखल्लें दृश्य म्हूण सांगून इजाईया प्रवादीचें पुस्तक आरंभ जाता. इजाईया प्रवादीचें पुस्तक सगळें एकच गी वा हातूंत एकाच्याकी चड पुस्तकां आसात वा हातूंत 3 पुस्तकां आसात. पवित्र पुस्तकांतल्या इजाईया प्रवादीचें पुस्तक म्हणून आमी आपोवच्या पुस्तकांत 66 अध्याय आसात. हे सर्व अध्यायी वरून पळयल्यार हातूंत सांगिल्ल्यो गजाली विविध काळांक लागू जावच्यो दिसून येतात. इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांत बाबिलोनाचे बंदडी पयलेंच्यो गजाली आसात. बाबिलोनाची बंदड जाल्ली केदाळा 580 आनी 7व्या वर्सा क्रिस्तपूर्व 586 or 87 BC ताच्यो आदल्यो गजाली आसात. बाबिलोनाचे बंदडीच्या काळाक लगती जावच्यो गजाली आसात. क्रिस्तपूर्व 580 आनी 7व्या वर्सा उपरांतल्यो गजाली आनी बाबिलोनाची बंदड जावन लोक पाटी आयिल्ल्या उपरांतल्यो बाबिलोनाचे बंदडी उपरांतल्यो गजाली इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटात. देखून एकच प्रवादी ह्या तिनी काळांनी जिवंक साध्य आसाय ना. इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांत सोडून 300 वर्सांच्यो गजाली आसात. देखून एक प्रवादी 300 वर्सां जिवंक साध्य ना. देखून ही गजाल आमी सारकी समजून घेवची पडटा. तरी इजाईया प्रवादीचें सगळें पुस्तक एकच. हें पुस्तक एक पुस्तक जावन घेवन आमी वाचूंक जाय. हांतल्यो गजाली सर अखंड रितीन आमी पळोवंक जाय. हें सगळें पुस्तक आपुरबायेन वाळटा तें आमी जाणा जावंक जाय. तशेंच इजाईया प्रवादीचें पुस्तक आमी वांटेकरनी शिकूंक जाय.
अशें वांटे करून शिकतना आमकां हांतल्यो थोड्यो गजाली गुंडायेन समजतात. कोणेय सलीसायेन इसाया प्रवादीचें पुस्तक हांवें समजून घेतलें अशें सांगूंक जायना. इसाया प्रवादीचें पुस्तक एक दर्यो आसलें बरी. दर्यान कांयल्लें नांव न्हू, सगळो दर्योच आपणें आटापलो अशें कोणेय सांगूंक जायना. सडावत जाणारी हें पुस्तक समतोलन रितीन वाचूंक उलो दितात. म्हळ्यार तें पुस्तक एकच जावनी वाचूंक जाय आनी तें पुस्तक विंगड विंगड करनी वाचूंक जाय. पूण इसाया प्रवादीचें पुस्तक एकाच्याकी चड प्रवाद्यांनी बरयलां तें खंडीत. त्या पुस्तकाचें निमाणें रूप एकल्याच प्रवादीन वा एकल्याच बरोयनारान दिल्लें जावंकी पुरो. देखून इसायाचें पुस्तक इसाया प्रवादीन आनी ताच्या उपरांत ताच्या शिसान वा पाटलावदारान वा आनी एका प्रवाद्यान इसायाच्या मरणा उपरांतय देवाचो संदेश पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बरपिनिशी बरयलो आसयत. देखून इसाया प्रवादीचें पुस्तक बरोवंक एकाच्यागी चड बरयणाराचो हात पडला. कितेंय जावं, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाच्या बरयणारा विशांत नियाळ, तर्क, सोद, रिसर्च, सिद्धांत, थियरी जाणाऱ्यामध्ये मुंदरणूच आसा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाच्या बरयणारा विशीं वादविवादी आसा. देखून तें शिकून काबार जावंक ना. आतां इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 1 तावन 30 आनी 9 पर्यंत हाका पयलो इसाया म्हणून आपयतात. हो प्रवादी जेरुसलेमांत प्रवाद करता. इस्रायल परजेचे बाबिलोनाचे बंदडे आदीं ह्या प्रवाद्यान आपलें मिसांव क्रिस्तपूर्व 8व्या शतमानांत चलयलें म्हणून आमी समजता. अध्याय 40 तावन 50 आनी 5 पर्यंत हो पुस्तक दुसरो इसाया म्हणून ताका उलो केला. इस्रायल परजा बाबिलोनाचे बंदडेंत आसतना हें पुस्तक बरयल्लें आनी ह्या पुस्तकांनी विवरिल्लीं गणितां पयलो इसायांत विवरिल्ल्या गणितांच्या 2 शतमानां उपरांत घडिल्लीं म्हणून आमी समजूं येत. इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 50 आनी 6 तावन 60 आनी 6 पर्यंत 56 to 66 ह्या अध्यायांच्या बरयणाराक तिसरो इसाया म्हणून आपयतात. वा हे अध्याय 8 पुस्तक तिसरो इसाया म्हणून ताका आपयलां. जेरुसलेमांत पर्शिया रायाची राजवटकी चलतना ह्या प्रवाद्यान आपलें मिसांव चलयलें. इस्रायल परजा बाबिलोनाचे बंदडे तावन जेरुसलेमाक पाठींग उल्या उपरांत तांकां नवो बरवसो दिवची दृश्यां ह्या तिसऱ्या इसायाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. एक गजाल हांवें स्पश्ट करून सांगूंक जाय. देव स्तुतींत इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां विशेश करून क्रिस्तियानाच्या काळार, क्रिस्मसा पयलें क्रिस्तियानाच्या काळार आनी प्राजिताच्या काळार, करेजमाच्या काळार वाचूंक मेळटा. ह्या पुस्तकांत जेजूच्याच जल्मा विशांत, जेजूच्याच मिसांवा विशांत, जेजूच्या कश्टां मरणा विशांत, नव्या सोल्ल्यांत सांगून दिल्ल्यो जायत्यो गजाली इसायाच्या पुस्तकांतल्यो काडून वापरलेल्यो आमकां वाचूंक मेळटात. हे दिशेन पळयतना इसाया प्रवाद्यान सांगून दिल्लीं उतरां नव्या सोल्ल्यांत खरीं जाल्यांत म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. प्रवाद्यांचें पुस्तक विशेश करून इसायाचें पुस्तक नव्या सोल्ल्यान जायते फावटी उल्लेख केला. नव्या सोल्ल्याच्या बरपांनी पोरण्या सोल्ल्याचो उल्लेख
एक बहु प्रमुख विषय जेजून सहित इजाया प्रवादीचो कोवळो वाचून आपले मिसांव विवरिल्लें आमी जाणाव. हाच्या आदल्या क्लासींनी आमी जायते पावटी त्या विशयांत सांगलां. लुकाची सुवार्ता अध्याय 4 वाक्य 19 तावन इजाया प्रवादीचो 61 अध्याय. लुकाचे सुवार्तेंत 4 अध्यायांत परतून आमकां वाचूंक मेळटा. उतरां हींच देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ही उतरां ती. प्रवाद्याच्या मिसांवा विशयांत उलयतना प्रवादी विविध काळार कसो विविंगड रितीन उलयता हें आमी येदोळूच आदल्या क्लासींनी नियाळ केला. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या संदेशांतल्यो थोड्यो गजाली आमी हांगासर उच्चारयत. इजाया प्रवादीचें पुस्तक जायत्या शतमानांनी विविध चक्राधिपत्यांच्या काळार रुपीत जाता. देवाच्या साल्वासावाचें योजन कशें पातकी इस्रायलाक विशेष रितीन व्यक्त जाता तें आमी पळयता. इजाया देवाचें सोडवणेचें योजन एका मेस्सिया मुखांतर जारी जाता म्हणून 1:30 आनी 9 ह्या अध्यायांनी व्यक्त करता. आनी कश्टातल्या सेवका मुखांतर हें योजन जारी जाता म्हणून 40:50 आनी 5 ह्या अध्यायांनी व्यक्त करता. आनी तशेंच देवाच्या हाजरे आनी मेतेरपणा मुखांतर हें योजन जारी जाता म्हणून 50:6 तावन 60:6 ह्या अध्यायांनी आमकां विवरिता. आतां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यो कांय थोड्यो वळी काडून तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 17 बरें करूंक शिका, न्यायनीत सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. तुमचीं पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धोवी जातलीं. ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धोवी जातलीं. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां म्हणटा प्रवादी. अध्याय 5 पळया वाक्य 20 आनी 3. लंचा खातीर तुमी अपराध्यांक सुटका दितात आनी निरपराध्यांक न्याय इन्कार करतात. हांगासर इजाया प्रवादीची नीती खातीर ताचें झुजू हांगासर स्पश्ट जाता. 6 अध्याय इजायाचें आपोवणें हांगासर आमी वाचता. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक उंच शिवसानार बसलोलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम आनी मुंदरून तो म्हणटा. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. आज मागण्या वेळार आमी ही उतरां वापरलीं. अध्याय 7 जोतामाचो पूत उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमलियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजालेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण
ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्रायमा सांगता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी. तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांचीं काळजां रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालूंक लागलीं. तेदवां सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शेर याशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक वचून मेळ. ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या 2 दुवरतल्या लांकडा उडक्या पासत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमलियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. आनी राय इजाया प्रवादीचीं उतरां वळखून घेवंक वा मानून घेवंक इन्कार करता. थवळ इजाया ताका एक खुणा दिता. सर्वेस्परान परतून आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग. ती पाताळाच्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना, म्हूण आतां म्हज्या देवाक सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुवेल म्हूण नांव दवरतली. आनी हीं उतरां क्रिस्मसा दीस, क्रिस्त जयंतीच्या फेस्ता दीस जेजू विशांतच सांगलेलीं म्हणून आमी नियाळ करता. अध्याय 20 आनी 9 पळया. वाक्य 20 आनी 1. जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुणयांकार करतात, जी शहराच्या दरवाट्या लागीं बसतल्या मुनसुबीदाराक पास मांडतात आनी कारण नासतना प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळोन असो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. अध्याय 30 वाक्य 15. कित्याक सर्वेस्पर देव इस्रायेलाचो पवित्र देव. आमी जायते फावटी पवित्र 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 म्हणलें उतर इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांत वाचता. देखून इजायाक देवाच्या पवित्रपणाचो प्रवादी म्हणून या पयला. देखून सर्वेस्पर देव इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, तुमची जिणी तुमी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां तारण मेळटलें. शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें. अध्याय 50 आनी 9 आमी पळय. ताचे पयलें अध्याय 40 आनी 5 वाक्य 8. मळबा देवा परी दवा परी वयर तावन नीत देवय. पावसा परी कुपान ती पडोवंक दिवं. भूंय उक्ती जावं आनी आमकां सडवून उपजो. नीत फुलोवन येवं. हांवें सर्वेस्परान हें सगळें रचलां. अध्याय 50 आनी 3 पळयव्या. वाक्य 1 तावन 5 पर्यंत. आमी आयकलां तें कोण सत मांदीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो. सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसली सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली
आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमचे दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त बगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतायलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतताल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेली ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. कोणा विशांत उलयल्लीं उतरां म्हूण दिसतात ही आमकां? जेजू विशांत. अध्याय 60:1. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका, बंदीत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक. अशें म्हूण धरूनच येता इसाइया प्रवादी. 8वी वळ पळया. कित्याक हांव सर्वेस्पर न्याय नितीचो मोग करतां, नागवणेचो आनी अन्यायाचो द्वेश करतां. सुखां नासतना हांव तांकां फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करतां. अध्याय 60:2. सियोनांत फांत्या बरी प्रामाणीकपण परजळीसर आनी जळते दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना, जेरुजालेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. मोगाळ भुरग्यांनो, इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं कांय थोडी वाक्यां विंचून हांवें तुमचे समोर दवरलीं. इसाइया प्रवादीचो संदेश भोव व्हरतो. इसाइया प्रवादीचो संदेश आमकां गुंडायन समजूंक जाय तर इसाइया प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचूंक जाय. देवाच्या उतराच्या मोगान भरून हें पुस्तक आमी वाचूंक जाय. नतालांचें फेस्त लागीं येवन आसा आनी थोड्याच दिसांनी डिसेंबर म्हयनो, येवचो म्हयनो डिसेंबर म्हयनो. देखून ह्या नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांत तुमी हें इसाइया प्रवादीचें पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करा म्हूण तुमकां हांव उलो दितां. आतां एक ल्हान चटवटिका तुमकां दिवंक हांव कुशी व्हरतां, कित्याक क्लास जाली. चटवटिका इतलीच. नतालांच्या रातीच्या मिसाचेर, नतालांच्या फेस्ताच्या रातीच्या मिसाचेर 24th नायट वाचचें पयलें वाचप खंयचें तें तुमी सोदून काडन तें बरोवंक जाय. पयली चटवटिका. दुसरी चटवटिका, निमाण्या शुक्रारा, केदाळा निमाण्या शुक्रारा वाचचें पयलें वाचप खंयचें, खंयच्या पुस्तकांतलें तें तुमी सोदून काडन तें बरोवंक जाय. इतलीच चटवटिका. आतां एक ल्हानशें मागणें म्हणून ही क्लास आमी आखेर करया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. क्लास जाली. मुखले क्लासीन परत मेळया. देव बरें करूं.